हांव दर्या. म्हाका आनी खूब नांवांनी तुमी वळखतात. समुद्र, सागर, महासागर, रत्नाकर अशा जायत्या नांवांनी म्हाका वळखतात. इतलेंच न्हय तर अकुपार, सिंधू, जलनिधी आनी अपाप्ती अशींय म्हाका नांवां आसात. नांवां कितलींय जावं, हांव एकूच, तुमचो खरो इश्ट. इश्ट तुमी म्हणटले कसो? हांव आसा म्हूण तुमकां उदक मेळटा. तुमी म्हणटले खारें उदक आमी खंय पितात? हीच तर खरी मजा. हांव वतान तापतां, मागीर वाफ जावन कूप जाता आनी वाऱ्या वांगडा मळबान उडटा. हीच कुपां मागीर धर्तरेचेर पावस रकयतात, न्हंयो बांयो भरतात. हीच कुपां पावसाच्या रुपान संवसारांतल्या सगल्यांची तान भागयतात. तुमच्या पोटाची भूक भागोवपाक, तुमकां अन्न पिकोवपाक हांवूच पालव दितां. जालो ना हांव तुमचो इश्ट? तुमी म्हाका मेळूंक आयले म्हणटकच म्हाका खूब खोस भोगता. तुमकां सांजच्या वेळार म्हजे वेळेचेर पळोवन हांव तुमकां झुमझुमीत शीतळ वारो दितां. म्हज्या खाऱ्या उदका विशीं तुमकां सांगची गरज ना. तुमचें सगळें जेवण खाण रुचीक करपाक जें मीठ लागता तेंवूय म्हाज्याच उदका पासून तयार जाता. म्हाका भरती येता तेन्ना म्हजें खारें उदक मिठागरांनी एकठांय जाता. मागीर तुमी तें उदक सांठोवन दवरतात. सुर्याच्या खरसाणीन उदक सगळें वाफ जाता आनी उरता तें शेवटाक खार खडे, जाका तुमी मीठ म्हणटात. तुमी म्हज्या उदकान न्हावन तुमची पिडा आनी रोग पयस करतात. म्हजें खारें उदक सदांच तुमची भलायकी सांबाळटा. म्हज्या पोटान कितलें धन आसा तें खबर आसा तुमकां? पयलीं नुस्त्याचीच गजाल घेवया. तुमकां नुस्त्याची भोव आवड, पूण तुमचें हुमण स्वादीक करपाक कोण पावता? व्हडले व्हडले विसवण, मोरयो, गोबरें, तामशे, रावस बी तुमच्या ताटान कशे पावतात ते तरी जाणात मूं? कल्ल्यो, कुल्ल्यो, पापलेटां, कोकरां, सुरमुट्यो, बांगडे, ल्हान पेडवे, ताल्ले, वेल्ल्यो, सुंगटां, लेपो, शेवटे आवडीन खातना म्हजी इल्ली तरी याद येता वय तुमकां? अशी आनीक जायतीं नुस्तीं आसात. तांची नांवां घेवंक बसल्यार वेळच पावचो ना. म्हाज्या पोटांतल्यान मेळपी खुबे, शिणाण्यो, तिसऱ्यो केन्ना तरी खाल्ल्यात वय तुमी? खूब रुचीक लागतात. हे सगळे तुमकां म्हाजे कडल्यान मेळटा. इतल्यान जावंक ना, म्हजे कडेन आनीकूय गिरेस्तकाय आसा. चकचकीत आनी भोव मोलाची मोतयां म्हजे खोलायेन मेळटात. तांचो जल्म शिंपल्यांनी जाता. म्हजे भितर आशिल्ली तरेकवार वनस्पत पळयशात जाल्यार तुमकां अजाप जातलें. ही वनस्पत नुस्त्यांक आनी उदकांतल्या हेर जिवांक जियेवपाक पालव दिता. म्हजे फाटीच्या आदारान तुमी संवसाराची वळख करूंक पावले. कदीम काळा सावन म्हजे फाटीचेर ल्हान व्हड तारवां चलोवंक पृथ्वीच्या कोनशा कोनशांनी भोंवडी करूंक पावले. आदल्या काळार येरादारीचें सोपें साधन जें शिडांच्या आदारान तयार केल्लें तारू, जाका पातमार म्हूण वळखताले. हाकाच लागून जगांतले विंगड विंगड देश लागीं येवंक पावले आनी लोक एकमेकांक वळखूंक लागले. म्हजी काणी खूब व्हड, ती एकदांच सांगून जावची ना. कित्याक तर हांव खूब व्हड, लांब, रुंद आनी खोल. म्हजी खोलाय सोदप सोपी गजाल न्हय.
कांय सुवातांचेर तुमचे मदलो एकलोय मनीस म्हजो तळ सोदूंक आयज मेरेन पावूंक ना. एक मात तुमकां सांगूंक जाय. हांव चड करून शांत आनी सोंशीक. हांव सोंपेपणी खवदळना. जेन्ना वादळी वारो आनी तुफान येवन म्हाका उचांबळ करता तेन्ना मात म्हजो तोल वता. तर भुरग्यांनो, आयज हो दर्या आमचे कडेन उलयलो. ताचें म्हत्व, ताची गिरेस्तकाय, ताचें खाशेलपण आयज आमकां कळून आयलें. दर्या आमकां भरभरून दिता आनी ताच्या बदलाक आमी ताका कितें दितात? ताच्या पोटान कोयर, तेल, प्लास्टीक, पत्रे उडोवन प्रदूशण करतात. हय का ना? तुमकां दिसना आमी ह्या व्हड मनाच्या आमच्या इश्टाची म्हणल्यारूच दर्याची आनी दर्यांतल्या जीवसृश्टीची जतनाय घेवंक जाय आनी आमच्या इश्टागतीक जागूंक जाय म्हूण? तर भुरग्यांनो, तुमकां हो पाठ आवडलो न्हय? तर आतां आमी भाशा कार्य करूया. हांव तुमकां एक उतर कुवाडे दितलें. त्या उतर कुवाड्यान ह्या पाठान आयिल्ल्या नुस्त्यांची नांवां सोडून हेर नुस्तें जे तुमी पळयलां वा तुमी खातात तांची नांवां लिपल्यात. अशा 16 नुस्त्यांची नांवां ह्या उतर कुवाड्यान लिपिल्लीं आसा आनी तुमकां ती सोदून काडून त्या नुस्त्यांच्या नांवांची एक वळेरी तयार करपाक जाय.